नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. बँकांची एटीएम हॅक करतल्यांक सोदूंक पुलिसांक एफआरआरओ आनी इमिग्रेशनाचो आधार. एटीएमाची सेक्युरिटी टायट करपाक पुलिसांची 52 बँकांकडेन बसका. लष्कर ए तैयबाचो गोंयच्या छाबाड हाऊसाचेर हल्ल्याचो आशिल्लो प्लॅन. गोंय आनी पुण्यातल्या छाबाड हाऊसांची हेडलीन केल्ली पळोवणी. कोर्टा मुखार हेडलीची जबानी. इंग्लीश शाळांक अनुदानाचो कायदो करपाचेर सरकार सिरियस ना. आर्चडायसेशनाचो आरोप. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक येवपाची शक्यताय कमीच. डिफेन्स एक्सपो जाय म्हणपी आमदारांनी गांवच्या लोकांचे आयकून घेवचे, मागीर उलोवचे. वरिष्ठ प्रजेचो आवाजाचो आमदाराच्या घराचेर मोर्चा. आनी 21 तारखेसावन विजयाची माड्याचेर रॅली. सुरवात पार्सेकार आनी आल्लेकाराच्या पेडणे तालुक्यांतल्यान. बीजेपी पणजे माड्याचेर पडटली आडवी. विजयाचो दावो. खबरो विस्तारान. देना, आयसीआयसीआय आनी एक्सिस बँकांची एटीएम हॅक करतल्यांक सोदपाक पुलीस, एफआरआरओ आनी इमिग्रेशन एजन्सीचो आधार घेतात. सगळ्या एटीएमांनी नेमक्या सुवातेर सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवप, शिफ्ट सोंपल्या उपरांत सेक्युरिटी गार्डान कॅमेराचें पोझिशन तपासप असल्यो गजाली आतां बँको करतल्यो. 52 बँकांच्या प्रतिनिधींची पणजे पुलिसां बरोबर बसका जाली. देना बँक, आयसीआयसीआय आनी एक्सिस बँकांच्या एटीएमांनी स्किमर आनी हिडन कॅमेरा बसोवन एका फॉरेनरांच्या गँगान 75 अकाउंटांतल्यान 15 लाख फारायले. सीसीटीव्ही कॅमेरान दोगांय हॅकरांचे व्हिज्युअल्स मेळ्ळ्यात. तांची वळख सोदूंक पुलिसांनी एफआरआरओ आनी बाकीच्या इमिग्रेशन एजन्सींक गाठल्यात. We are very hopeful. We have their pictures now. We have sent it to people who we have moved to FRRO. We have written to POI and other agencies. So hopefully they will look into it, and we are very hopeful that they will be caught. देना बँकेन सीसीटीव्ही फुटेज दिवंक उशीर केल्ल्यान खंय हॅकर बाकीच्या एटीएमांनी हात मारूंक पावले. In spite of us pursuing with them very actively, they have not provided us footage on time. So all those resolution what we have taken, they have failed. There are lapses in almost all aspect. So that is why we have unanimously taken. And if all these resolutions that we took in this meeting is implemented in toto, we can definitely minimize. उत्तर गोयच्या पुलीस अधिकाऱ्यांची 52 बँकांचे प्रतिनिधी आणि आरबीआयचे प्रतिनिधीकडेन बसका जाली. बसकेतले थाराव अशे: एटीएमान नेमके सुवातेर सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवप, एटीएम बुथान कॅप, हेल्मेट, गॉगल घालूंक मेळचे ना, सगळ्या एटीएमांकडेन दवरतले सेक्युरिटी गार्ड, सीसीटीव्ही फुटेज नेमान तपासूंक नोडल अधिकारी, ड्युटेर येतल्या गार्डान सीसीटीव्ही कॅमेरा, एटीएम तपासप, गुन्यांव घडल्यार 24 वरां भितर फुटेज पुलिसांक दिवपाची. पुलिसांनी बँकांक कांय सुचोवण्यो केल्यात, त्यो अश्यो: क्रेडिट कार्डांक ओटीपी मागतात तशे डेबिट कार्डांक करचे, एटीएम कार्डांक चीप घालची. चोरांनी ज्या ज्या अकाउंटांतल्यान पयशे काडिल्ले तांकां देना आनी आयसीआयसीआय बँकेन पयशे फारीक केल्यात. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार, तुळशीदास च्यारी आनी देवेंद्र गांवकार. लष्कर ए तैयबाच्या इलियास काश्मीरीचो हणजूण इस्रायलींच्या छाबाड हाऊसाचेर हल्ल्याचो प्लॅन आशिल्लो. मुंबय 26/11 हल्ल्या उपरांत आपल्याक दिल्लीतले राष्ट्रीय संरक्षण कॉलेज, गोंयांतले आनी पुण्यातल्या छाबाड हाऊसाची इलियासान पळोवणी करूंक सांगिल्ली म्हण लष्कर ए तैयबा आनी अल कायदाचो आकांतवादी डेव्हिड हेडलीन जबानी दिल्या. मुंबयच्या आतंकी हल्ल्याचो प्लॅन मुंबयच्या कोर्टाक सांगतना हेडलीन हो सनसनाटी खुलासो केलो. गोय आतंकवाद्यांच्या टार्गेटाचेर आसा हे परत एक फावट स्पष्ट. पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेव्हिड हेडलीन शुक्रारा मुंबय 26/11 आतंकी हल्ल्याचे कारस्थानाची माहिती दिली.
आपण गोंयान हणजुण्या रावन थंयचे छाबाड हाऊसाची पळोवणी करून गेल्लो म्हूण हेडलीन हे पयलीं अमेरिकेच्या सुरक्षा यंत्रणांक सांगिल्ले. छाबाड हाऊसान चडशे इस्रायली पर्यटक रावताले. आतां ताणें मुंबयचे कोर्टाक तीच जबानी दिल्या. दिल्लीतले राष्ट्रीय संरक्षण कॉलेज, गोंयांतले छाबाड हाऊस आनी पुण्यातल्या छाबाड हाऊसाचेर हल्लो करपाचो प्लान लष्करे तैयबान केल्लो म्हूण हेडलीन अमेरिकेंतल्यान व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाचेर कोर्टाक सांगला. आपूण अल कायद्याकूय वावुरतालो, मात ताची कल्पना लष्करे तैयबाक नाशिल्ली म्हूण हेडली सांगता. 26/11 आतंकी हल्ल्या वेळार मुंबय विमानतळ आनी नौदळ हवाई तळाचेर हल्लो करपाचो कट ISI आनी लष्करे तैयबान केल्लो म्हूण 55 वर्साच्या हेडलीन सांगला. महत्वाची गजाल इतलीच की गोंय आतंकवाद्यांचे टार्गेटाचेर आसा आनी आतंकवादी गोंयान टुरिस्ट कशे हांगचे सेक्युरिटी एजन्सींक कळनासतना सुसेगाद रावन वतात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. इंग्लीश मुळाव्या शाळांक अनुदान दिवपाचे विधेयक विधानसभेत पास करतले म्हण BJP सरकाराचे मात्तूय खरेपण ना म्हण आर्च डायसेशन शिक्षण मंडळ आरोप करता. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या दबावाक लागून सरकार फाटी सरता म्हण मंडळाक दिसता. दुसरे वटेन माध्यम भाषेचे विधेयक मोर्चातले अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात येतले काय ना ताचेर मुख्यमंत्री स्पष्ट कांयच सांगिना. इंग्लीश मुळाव्या शाळांक अनुदान दिवपाचे मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचो कायदो करपाविशीं सरकारान अजून ठोस कांयच केल्ले ना. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 14 ते 18 मार्चा मजगती जाता, मात विधेयकाचो अजून पत्तो ना. सरकार ह्या मुद्द्याचेर मातूय सिरियस ना म्हूण आर्च डायसेसन सोसायटीक दिसता. The parents' demand is that the cabinet note should be passed as a bill in the assembly. But the present BJP government is not taking serious steps to implement this, as there is a strong lobby against giving grants to English medium schools by BBSM. The ABA supports the right of parents to choose the medium of instruction for their children, and a lot of work has been done in this regard. विधेयक अधिवेशनात येतले म्हूण मुख्यमंत्री स्पष्ट उलोवंक तयार ना. Regarding summoning of legislative assembly 14 मार्च ते 18 मार्च ह्या सेशनाक MOA अवेलेबल आहे. कित्याक पळयता तूं कितें पेंडींग आसा तें येतलें. शिक्षणीक संस्था चलोवन धर्मांतरा करतात म्हूण आरोप करतल्यांक आर्च बिशपान जाप दिली. The irony is that some of the perpetrators of this ghastly attacks have themselves graduated from Catholic schools and colleges and have never received during their whole student life even as little as a veiled suggestion that they should convert to the Catholic faith. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस, लौकिक शिलकार आनी देवेंद्र गांवकार. गोंयचो ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनीक वसंत कारापुरकाराची कूड GMCक दान केल्या. आपलो देहदान करचो पूण कारापुरकाराची इच्छा आशिल्ली. स्वातंत्र्य सैनीक कारापुरकार बेरेस्तारा 89 वर्सांचेर संवसाराक अंतरलो. शुक्रारा मडगांवां कोमात ताच्या घरान निमण्या दर्शनाक स्वातंत्र्य सैनीक, राजकीय फुडारी आनी मानेस्त पावले. गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर केल्ले गोवा लिबरेशन आर्मीचो कारापुरकार मुखेल संस्थापक आशिल्लो. पैकी प्रमुख आशिल्लो आनी मडगांवांत ताजें चड हें आसलें महत्व. अनेक कार्यकर्ते ताजे कडेन येताले वताले, हांव सुद्दां येतालो. आनीक हांगा ल्हानशें हें घर आशिल्लें ताजें. बापूय आनी तो दोगूय जाण रावताले, पण स्वातंत्र्य सैनिकांक सदांच ते हांगा येवकार आशिल्ले. आणि दोन्ही चळवळी तशें जाता. नॅशनल काँग्रेस गोवा आणि गोवा लिबरेशन आर्मी संस्थापकच आशिल्लो. घेऊया एक विराम.